विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। प्रशासन सुरळीतपणान चलता, खंयच काय खंड पडिल्ले ना। मात मुखेलमंत्र्यांच्या भलायकेक लागून कांय प्रमाणात ते लोकांक कमी वेळ दिवपाक पावता। मात हाका लागून खंयच काय चुकीचें जायना। सगळे कडेन सुरळीतपणान चल्ला, अशी माहिती आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। खंय सगळे एडमिनिस्ट्रेशन आता सुरळीत चलता, खंयच काय तसो प्रॉब्लेम दिसना। हा थोडोसो इल्लोसो जास्त वेळ सीएमान दिवं जाय, पण ताच्या प्रकृतीमुळे जास्त वेळ दिवंक शकना। परंतु ताज्या ह्या कमी हातूंतल्यान खंयच तरी काही चुकीचें जाता किंवा वायट जाता अशें कांय ना। सगळे व्यवस्थीत एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थीत चलता। पण हेल्थाचे कितें अशें एडवांटेज घेतात काय? अशें ना, अशें काय ना। तांचे अंतर्गत करून ते काही पॉलिटिकल इशू, वो एक पार्टीचा तो एक पार्टी अशें आसूं शकता। ऐसा नहीं होगा, हम सब मिलके वो लड़ाएंगे। सर उसको मतलब एमजीपी को कॉन्टेस्ट करने के लिए एक बीजेपी मना बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तो हर बागी स्वतंत्र है अपना अपना ये करने के, लेकिन समझदारी से पार्टनर रह के भी समझदारी से काम करना ही सबने उसका ये करना चाहिए।